गोंयकारांक उलो मारता, तुमची जर घरां ह्या लोकांनी बांदून दिवना आनी हांव भारतीय जनता पक्षाचे हांगा जे पदाधिकारी आसा तांकां शिटकावणी दिता की आमी ही घरां बांदूंक शकता आनी आमी ही घरां बांदून दितले। आमी जर फाल्यां सकाळीं निवडून आयले 6 म्हयन्या नंतर आनी ही जर घरां जावना तांची जाल्यार ती बांदपाची जबाबदारी आमी निवडून आयल्या नंतर घेतले, ह्या बद्दल दुबाव ना। आजून कर्फ्यू गोंयांत आसा, 100 वयर लोक जमपा जायना हें आसा, ताका SOP आसा। आसतना हजारो कार्यकर्ते थंय येवन 100 कार्यकर्त्यांक अगेन्स्ट काँग्रेसचें कितेंय करप हें शोभे सारकें वर्तन सरकारान केल्लें ना, हें प्रामाणीकपणे हांव सांगता। सरकारान तांकां सांगपाचें 100 मिटर पयस घरा पसून तुमी रावा आनी त्या खातीर पोलीस दवरपाचें। हें वर्तन म्हणजे लोकशाही घातक। आम आदमी पक्षान म्हजे कडेन उलोवणी केल्या, ताचेर आमी आजून पसून सुतोवाच करूना। आम आदमी पक्षान म्हाका निमंत्रण दिलां आमच्या कमिटीक की तुमी दिल्ली या, आमी काम केल्लें पळयात आनी मागीर आमी ताचेर परत आनी एक डिस्कशन करुया। तें निमंत्रण हांवें स्विकारलां, कारण जे कॉमन IAS कॅडर मनीस आसा ते गोंयांतूय पळयता, दिल्लींतूय पळयता, अशे मनीस म्हजेय फ्रेंड आसा, तांणी तांकां ब्रीफ केलां म्हजे विशीं आनी त्या खातीर म्हाकाय दिल्ली वचपाक जाय तांचें काम पळोवपाक, आनी ह्या किंवा फुडल्या म्हयन्यांत हांव दिल्ली वचून येता।